हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू एक्सेल ट्युशन. भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या व्हिडिओन येता 7वेच्या मांड ह्या पाठ्यपुस्तकांतली 5वी कविता जिणेन म्हाका सगळें दिलें. ह्या कवितेचेर प्रश्न आनी जापो म्हणल्यार क्वेश्चन आन्सर्स आमी ह्या व्हिडिओन सॉल्व करतलीं. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आणि तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक म्हणल्यार इश्टांक शेअर करा आणि अशाच नव्या नव्या हेल्पफूल एड्युकेशनल व्हिडिओ खातीर सबस्क्रायब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. भुरग्यांनी तुमकां रिक्वेस्ट आसा की व्हिडिओ पुराय पळयात, मदीं स्कीप करूं नाका, कारण हातून मदीं इम्पॉर्टंट टिप्स ऑर एडिशनल क्वेश्चन्स आसतात ते मिस करूं नाका. सुरवेक पळोवया बरोवप्याची वळख. डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय, जन्मगाव सावयवेरें, कोंकणींतले ते नामनेचे साहित्यीक. गोंयांत तुज्या होगा खातीर, जायात जागे, जायो जुयो, 18 जून हे तांचे कांय काव्य झेले. पिसोळी कविता झेल्याक 1980 वर्सा म्हटल्यार 1980 वर्साचो केंद्रीय साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. आता पळोवया उतरांचे अर्थ. पयले आसा रांदन चूल, वाव वारें, विश्व म्हणल्यार संवसार. म्हाका कितें समजला. सकयल दिल्ल्या पर्यायांतल्यान फावो तो पर्याय वेंचून कवितेच्यो वळ्यो पुराय करून बरयात. पयले आसा खूब दिली डॅश. पर्याय आसा चुट्टां दिली, ब धन दिलें, क जेवण दिलें, ड रांदन दिली. आनी हाचो अचूक पर्याय आसा ड रांदन दिली. खूब दिली, रांदन दिली. दुसरी वळ आसा मळबावरी डॅश. पर्याय आसा अ तळ्यात, ब खळ्यात, क मळ्यात, ड जाळ्यात. हातूंचो योग्य पर्याय आसा तळ्यात. मळबावरी निळ्या तळ्यात. जोडयो लायात. हांगा अ गट दिला आनी ब गट दिला, ताचे आमकां जोडयो लावपाचे आसा. अ गटान आसा भांगरावरी, मोतयावरी, पिकाळ आनी पुनवेचे. आनी ब गटान दिल्ले उतरां आसा शीत, माती, सपन आनी पितळी. हाची जाप आसा भांगरावरी पितळी, मोतयावरी शीत, पिकाळ माती आनी पुनवेचे सपन. नाव विल सॉल्व द एडिशनल क्वेश्चन्स. अधिक प्रश्न पळोवया. रित्यो सुवाती भरात. भुरगेपण केन्ना डॅश कळ्ळेंच ना. भुरगेपण केन्ना शेणले कळ्ळेंच ना. डॅश भोवले तळयेत न्हाले. रानात भोवले तळयेत न्हाले. तिसरी वळ आसा एकमेकाच्या हातांतले डॅश मारून खाल्ले. एकमेकाच्या हातांतले झोपय मारून खाल्ले. चौथी वळ आसा डॅश ताका भावना. गोडशे ताका भावना. पांचवे आसा लाथड डॅश मानवना. लाथड भाकरी मानवना. घरचें कांयच रुचना. डॅश बगर जमना. घरचें कांयच रुचना. फास्ट फुडा बगर जमना. डॅश खोपीत म्हजे विश्वाचे धन दिले. कोलवाचे खोपीत म्हजे विश्वाचे धन दिले. आनी आठवी वळ आसा डॅश दिलो वादळ दिले. हाची जाप आसा वाव दिलो वादळ दिले. चिंतून बरयात. प्रश्न पयलो. गुलाब दिले कांटे दिले हे वळीचो अर्थ स्पश्ट करात. प्रश्नाची जाप आसा जिणेन सुखा वांगडा दुख्खां आनी संकटां लेगीत दिल्यात, त्याच प्रमाण संकटां सोंसपाचें बळगें आनी काळीज लेगीत दिला, असो ह्या वळींचो अर्थ आसा. कवीन तळ्याची तुळा कोणा कडेन केल्या. जाप आसा कवीन निळ्या तळ्याची तुळा मळबा कडेन केल्या. प्रश्न तिसरो. जिणेंत दूख वा संकट येवप हे खंयच्या वळींनी स्पश्ट केलां. तिसऱ्या प्रश्नाची जाप आसा जिणेंत दूख वा संकट येवप हे गुलाब दिले कांटे दिले आनी वाव दिलो वादळ दिले ह्या वळींतल्यान स्पश्ट केला. चवथो प्रश्न आसा
कवितेंतल्यो खंयच्यो वळी तुमकां आवडल्यो? प्रश्नाची जाप आसा. हांवें कितेंच मागल्या बगर जिणेन म्हाका सगळें दिलें. कोलवाची खोपीत म्हजे विश्वाचें धन दिलें. ह्यो कवितेंतल्यो वळी म्हाका खूब आवडल्यो. प्रश्न 5. विश्वाचें धन कवी खंय मेळ्ळें? 5व्या प्रश्नाची जाप आसा. विश्वाचें धन कवी कोलवाचे खोपीन मेळ्ळें. पुढलो प्रश्न आसा. अचूक पर्याय वेंचून सकयल दिल्ल्यो कवितेच्यो वळी पुराय करात. पयली वळ आसा. खोप दिली डॅश आनी पर्याय आसात. अ. चुड्टां दिलीं. ब. रांदन दिली. क. जेवण दिलें. ड. धन दिलें. आनी हातूंचो योग्य पर्याय आसा पर्याय ब. रांदन दिली. खोप दिली. रांदन दिली. दुसरी वळ आसा. आंब्या रुखार डॅश. पर्याय आसात. अ. वत दिलें. ब. वारें दिलें. क. सावळी दिली. आनी ड. फळां दिलीं. आनी हातूंचो योग्य पर्याय आसा पर्याय क. सावळी दिली. आंब्या रुखार सावळी दिली. प्रश्न 3. कवितेंत आयिल्लीं उतरां देखीक चूल, खोप हांची चित्रां सयत माहिती चोपडेर बरयात. कवितेंत येयल्लीं उतरां म्हणजे जे वर्ड्स येयला. चूल, खोप. खोप म्हणजे हट. चोपडेर म्हणजे नोटबुकार. तुमकां ही जी उतरां येयल्या कवितेन वर्ड्स येयला तांची चित्रां मेळोवपाची आसा आनी ती तुमच्या नोटबुकान चित्रां सयत म्हायती बरोवपाची आसा. चवथो प्रश्न आसा. घर, पोरां, फळां अशीं उतरां घालून ल्हानशी कविता बरयात. हांगा तुमकां पोयम रायटींग करपाचें आसा. तातूंत घर, पोरां, फळां अशीं उतरां येवपाक जाय. प्रश्न 5. विद्यार्थ्यांनी कविता पाठ करची आनी चाल लावन म्हणची. हातूंत विद्यार्थ्यांक कविता पाठ करची आसा आनी ती चालीन म्हणल्यार ट्युनान म्हणची आसा. प्रश्न 6. पोरसांतल्या फुलांची वळेरी तयार करा. म्हणजे तुमच्या पोरसान गार्डनान खंयची खंयची फुलां आसा. आबोली, गुलाब, शेवती, जाई, जुयो हे सगळे तुमकां तेंची वळेरी लिस्ट करपाचें आसा. प्रश्न 7. उमास ते पुनव मेरेन चंद्राच्या रुपांत जावपी बदल चित्रां काडून दाखयात. उमास म्हणजे अमावास्या ते पुनवे मेरेन. फ्रॉम न्यू मून डे टू फूल मून डे तुमकां मुनाची चित्रां काडपाची आसा. चंद्राची चित्रां काडपाची आसा. तेचे कशे कशे शेप चेंज जायत वयता तांची चित्रां काडपाची आसा. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आनी अशाच नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. आता पळोवया प्रश्न 8. पालकांचो आधार घेवन विद्यार्थ्यांनी चुड्टां पासून एक कलाकृती तयार करची. चुड्टां म्हटल्यार पाम लिव्स. कोकोनट ट्रीचे लिव्स आसा ताचे पासून एक कलाकृती तयार करची. प्रश्न 9. नितळ गोंय सोबीत गोंय ह्या विशयाचेर विद्यार्थ्यां कडल्यान घोशवाक्यां तयार करून घेवची. हियर यू हॅव टू रायट स्लोगन्स ऑन नितळ गोंय सोबीत गोंय, क्लीन गोवा अँड ब्युटिफूल गोवा. आता पळोवया शिक्षक विद्यार्थी उपक्रम. पहिलो प्रश्न आसा. सकयल दिल्ल्या शब्दकुवाड्यात कवितेंत आयिल्लीं कांय उतरां लिपिल्लीं आसात ती सोदून काडून बरयात. हांगा शब्दकुवाडे दिला. तातूंचे कवितेंत येयल्ले ती उतरां आमकां ह्या शब्दकुवाड्यांतल्यान सोदून काडून ती बरोवपाची आसा. तर उतरां आमकां मेळ्ळ्यात ती अशीं. हांगा आमकां 10 उतरां मेळ्ळ्या. ती म्हळ्यार फळां, खोप, तपले, रांदन, वादळ, दोंगर, गुलाब, ल्हारां, काटे आनी माती ही 10 उतरां आमी ह्या कुवाड्यांतल्यान सोदून काडल्या. ती तुमकां तुमच्या नोटबुकान बरोवपाची आसा. हाचे फुडलो उपक्रम आसा तो म्हणल्यार तो आसा पालकां खातीर. शिक्षकान शाळेंत पालकां खातीर फांती घालपाची सर्त आयोजीत. हांगा पालकां खातीर पेरंट्सां खातीर फुलांच्यो फांती घालपाची कॉम्पिटिशन आयोजीत करपाक सांगल्या. वयर दिल्ले कवितेचेर आदारून तुमचे कल्पनेंतले चित्र काडून रंग भरात. हांगा सकयल एम्प्टी स्पेस दिला, रिकामी सुवात दिला. तातूंत तुमकां तुमच्या कल्पनेंतल्यान आनी कवितेचो सब्जेक्ट घेवन कवितेचेर आदारून एक चित्र काडपाचें आसा आनी तें रंगोवपाचें आसा ह्या रित्या सुवातीन.
आता वाचन करूया विचारबूल हाचे. जिणेच्या आंगणात मळबाचो हावेस. भुरग्यांनो, जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आणि तातूंचे कंटेंट आवडले जाल्यार जरूर तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा आणि अशा नव्या नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. आणि भुरग्यांक तुमकां रिक्वेस्ट आसा की व्हिडिओ पुराय पळयात, मदीं स्कीप करूं नाका, कारण हातून इम्पॉर्टंट टिप्स आणि एडिशनल क्वेश्चन दिल्ले आसा ते मिस करूं नाका. व्हिडिओ पुराय पळयल्या खातीर धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग फूल व्हिडिओ.